This intern by name Gauri Narayanan was almost about to complete internship in the next 2 days and this unfortunate incident has happened. आता case has become medico-legal case आणि medico-legal case जाली म्हणटकच ताजे आता postmortem चालू आसा. ताजो रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो. पुलीस विल कलेक्ट दॅट रिपोर्ट. काल राती आमी तांच्या पेरंट्सांक म्हणजे केरला तांकां फोन करून इन्फॉर्मेशन दिलें आणि सकाळी तुजो बापूय आसा तो ऑलरेडी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयिल्लो आसा. मेंटल स्टेट कशी आसली पयलीं तेणी अटेम्प्ट केल्लें म्हणटा कितें तरी अशें भायर येता खबर ना ताका मातशें प्रॉब्लम आशिल्ले अशें मोठो असो काय हें नाशिल्लो पयलीं. फाटीं एकदां आमी तांच्या पेरंट्सांक इन्फॉर्मूय केल्लें कित्याक एटेंडन्स मातशें कमी जातलें ताचें. आमी पेरंट्सांक आपोवन ती आयिल्ली गोंया मागीर तांणी आपल्या चलयेक व्हेल्ली आनी तांणी मागीर परत हाडून सोडिल्ली. ओके. आणि ते एनेस्थेसिया म्हणटा पळय, एनेस्थेसिया कॅन बी अवेलेबल इन म्हणजे फार्मसीन अवेलेबल असता ते? नॉट अवेलेबल. दीज आर शेड्यूल्ड ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे नॉट. ओके. म्हणजे मिसिंग तशें कांय ना ना आमचे कडेन तरी तशें कांय ना. आनी ते इंटर्न आशिल्ले ताका तितलो एक्सेसूय आसता.